मागासवर्गीयांची दर एका पंचायतीन तशेंच वॉर्डांतली लोकसंख्येचो डेटा आसा, मात दर एका पंचायतींतली मागासवर्गीयांचे पुराय तरेन प्रतिनिधित्व जाला काय ना ते पळोवप गरजेचें आसा। तशेंच दर एका पंचायतीन मागासवर्गीयां खातीर आरक्षणाची गरज आसा काय ना हे लेगीत पळोवचें पडटलें आनी जर गरज आसा जाल्यार कितली गरज आसा हे लेगीत पळोवचें पडटलें अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हाणें सांगलें। इतल्या मजगती मध्य प्रदेशांतल्या सरकारान सर्वोच्च न्यायालयाक एकठांय केल्लो डेटा आनी स्टॅटिस्टिक्स ट्रिपल टेस्ट पास करता अशें सांगून सर्वोच्च न्यायालया कडेन मागासवर्गीयांच्या आरक्षणा खातीर मागणी केली। देखून सर्वोच्च न्यायालयान मागासवर्गीयांक आरक्षण दिवन वेंचणूक लडोवपाची मान्यताय दिला अशें पांगम हाणें सांगलें। आता ओबीसी डेटा आसा न्ही, बेजीक डेटा जो आसा पळय पॉप्युलेशन वॉर्ड वायज पंचायत वायज हें पॉप्युलेशन जें आसा पळय पॉप्युलेशन नंबर्स हे सगळे अवेलेबल आसा। प्रश्न असो आसा की ताजे फुडली स्टडी करपाक जाय। ताजे फुडली कशी स्टडी करपाक जाय की प्रत्येक पंचायतीन ओबीसी कम्युनिटी ही प्रॉपरली रिप्रेझेंट जाल्या काय ना हें पळोवचें पडटलें। फुडें इतलें पळोवचें पडटलें की ह्या प्रत्येक पंचायतीन रिजर्वेशनाची गरज आसा काय ना, आनी आसा जर गरज जाल्यार ती कितली गरज आसा, कितले सीट रिजर्व करपाक जाय, ह्यो गोश्टी आसा पळय त्यो एनालायज करपाक जाय। हो जो रिक्वायरमेंट आसा तो ओबीसी कमिशनान करचो पडटा। पण जो डेटा आसा पळय न्ही, म्हणजे बेजीक डेटा की पॉप्युलेशन कितलें आसा प्रत्येक वॉर्डान ओबीसीचें, प्रत्येक पंचायतीन कितलें ओबीसीचें पॉप्युलेशन आसा, हो डेटा अवेलेबल आसा। सो त्या बेजिसाचेर हो एक्सरसायज फुडें तांकां चालू करचो पडटा। मध्य प्रदेशान अशी घडल्या गोश्ट की सुप्रीम कोर्टाक मध्य प्रदेशा सरकारान सांगलें की आमी ट्रिपल टेस्ट आसा पळय ती ऑलरेडी सॅटिस्फाय केल्या। आमचे कडेन जे स्टॅटिस्टिक्स आसा आनी आमी जी तयारी केल्या डेटा वगैरे जो आसा पळय तो ऑलरेडी सॅटिस्फाय जाता ट्रिपल टेस्ट अशें म्हणून ते सुप्रीम कोर्टा कडेन गेले आनी सुप्रीम कोर्टा कडेन ताणें मागणी केली की आमकां रिजर्वेशन ओबीसी करपाक दी म्हणून। सुप्रीम कोर्टान तांकां एक इंटरिम ऑर्डर दिल्या की तुमी आतां जें मटेरियल प्रोड्यूस केलां आनी तुमचें जर म्हणणें आसा की तुमी जर ट्रिपल टेस्ट सॅटिस्फाय केल्या जाल्यार सद्या तुमी रिजर्वेशन करा त्या बेजिसाचेर आनी इलेक्शन होल्ड करा। आनी सब्जेक्ट टू तुमकां दिसता पावस बी जर कितें लागता इलेक्शन घेवपाक आनी कितें डिफिकल्टी आसा तें सगळें कन्सिडर करा आनी तुमी ओबीसी रिजर्वेशन प्रोवायड करून इलेक्शनाक घ्या म्हणून असो काल ऑर्डर जालो सुप्रीम कोर्टाची।